Praise to Niva.
आमची वेली प्रेस्तुनी पा सारकोता भागिवता Jezuच्या समोकाच्या आमची Jezuच्या शी समोकाच्या
주자시 사모가자 Amchivili Estuniva Sarokbokta Magivonta 주자시 사모가자 주자시 사모가자 Amchivili Estuniva Onod Bapa Ani Puta Ani Deva Svinta Santa Dostoyani Dostoyata Sada Sarvata Osheza Sarabhata Bhagivanta Jesujashi Samogacha Amchivili Presuniva 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 Sarabhata Bhagivanta Jesujashi
Amchivi리 Presuniva Onot Bapa Ani Putra Ani Devas Intas Santa Sosoyadi Tosozata Soda Sarvata Oshensa Sarobhokta Bhagivanta Jesu Jashi Samogacha Amchivili Estuniva 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 Sarobhokta Bhagivanta Jesu Jashi
सुरवातेक आमी गायन करूया A9. Talobania Bapa Putra Kotmia Gayon Korunia Deva Mogakaya Talobania Bapa Putra Kotmia Gayon Korunia Deva Mogakaya बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या देवा बाबाच्या आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे असो प्रितीच्या बहिणी बाबांनो, आयज भाग्यवंत रॉकीची नोवेना आमी सुरू करता आणि आयज पयल्या दिसांत आमी आसा आणि आयचो विशय गायाळ जाल्ल्यांक दोयाळ्यांतल्यान साक्षी दिवया. आमी जोण एकलो जेसू म्हणटा तो थाळो आयकुया. आनी सुर्गीच्या बापा भाशेन बऱ्या कोन्यांतल्यान दोयाळ्यांतल्यान आमच्या जिवितान बरी साक्षी दिवंक वावरुया. आणि जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी चुकल्या देखून खालदेखायन त्याच देवाचे बोगसोणे ह्या वेळार आमी मागुया. आणि सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोरपोतवेता देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो सगळ्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारूंक बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच साकवार मोरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवकोरात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलत करूं, आमची पातकां बोगसो आनी आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somyaka kutko, Somyaka kutko, Kristaka kutko, Kristaka kutko, Somyaka kutko, Somyaka kutko. प्रार्थुया. आजचें बलिदान देवाक दिन वाचून भेटयता. स्नेहा कार्दोसो तांचे पासो ती भेटेंत आमी मागता. तशेंच आयचें पयलें नव्यान भेटयतात चोपडे ही समुदाय. ह्या समुदायांतल्या दोर एकल्या वांगड्यां खातीर आमी मागता. देवा आमच्या बापा, भाग्यवंत मॅक्सिमिलियन माय रेख तुझ्या याज्ञिकाक आनी रगत साक्षाक निश्कळूंक आंकवार मारीच्या मोगान तुवें बोल्लोय आनी ताचें काळीज तुवें पेल्याच्या मोगान आनी मनशाक जिखून घेवचे उर्बेन पेटयले. आमकांय तुजे मोहिमे खातीर मेहनतीन मनशाची चाकरी करूंक आनी अशो पुरान असो मोरो पुर्यान तुज्या पुता जेजू सारकी जावंक ताचे विनवणेन फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राज चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. आमेन.
इजाकियल प्रवेदाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सोरेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता तूं इजाकियल प्रवेदाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सोरेस्पोर देव अशें सांगता. जेरुजालेम तुका फावो ते प्रमाणे हांव तुका लेखतलो. केल्लो करार पर्यान मोडून तुज्या सुपुताचो तुवें बेपरवा केली. तोरूय तुज्या तोंडणाटपणार हांवें तुजे कडेन केलोलो ते कराराचो हांव उगडास करतलो आनी सासणांक तोखता तसलो करार हांव तुजे कडेन स्थापतलो आनी तुजे कडेन केलेल्या करारांत ना तें हांव करतलो. तेन्ना मुणगे तुज्या व्हडान आनी ल्हानाक भयणाक काडून तांकां तुजे धुवो करतलो. तेन्ना तूं तुजे मुटयेन तुज्या आदल्या कुटुंबाचो उगडास करतली आनी तुका लॉस भोगतली. तुजे कडेन हांव नवें करार करतलो आनी हांव सोरेस्पोर म्हूण तूं वळखतलोय. म्हणटोच उगडास करून लॉस धरूंक आनी तुजे लोजेन आनी केन्नाच तुजें तोंड उगडी नाकाय. कित्याक तुवें केलाय तितलें हांवें तुका भोगशिलां. उलयता तो सोरेस्पोर. देवाचें उतोरें. देवाचें वडोवप. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सगळीं म्हणुया. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. खरेंच देव म्हजो तारूक, हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोल, ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणीच्यान जोरीतले संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. तुजो राग निवलो सर्वेस्पोरा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सर्वेस्पोराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगळ्या पोरजांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हडटें नांव सगळे कडेन पोरगोट करात. जबाब. तुजो राग निवलो सर्वेस्पोरा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सर्वेस्पोराक स्तोत्रां गायात. कित्याक ताणें केल्ली नवलां विजमितां शेकान शेक प्रितुमेचेर ती कळयात आनी गाजोयात. सियोनांत रावतल्यांनो गितां गायनां करात. आनंदाचे उल्हास सोडात. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हडटो. जबाब. तुजो राग निवलो सर्वेस्पोरा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. मनशाचें उतर कशें न्हय, बगर देवाचें उतर कशें, देवाचो निरोप मानून घेयात. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातयेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
फारिजेव जेजूशी आयले आनी ताका कोसाक लावून तांणी विचारलें, कसल्या कारणाक लागून घोवान आपले बायलेक सोडूंक दिवं येता? ताणें असो जबाब दिलो, तर ओरंबाक तान रोसनाराक तांकां दादलो आनी बायल केली. आनी ताणें म्हणलें, ह्याच पासत दादलो आपले आवय बापोयक सोडटलो आनी आपले पोतनीक एकटवतलो आनी दोगांय एक जातलीं. अशें तुमी वाचूंक ना? म्हणटोच तीं आतां दोगां न्हय पूण एकूच. देखून देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं न्हये. तांणी ताका विचारलें, तो लोक म्हणणेचें पत्र दिवन मोजेसान बायलेक सोडूंक लायलां तें कितें? ताणें जाप दिली, तुमी हे वस्तूंनी तुमच्याच वाद्याचे देखून मोजेसान तुमचे पोतनीक सोडून दिवंक तुमकां रोजा दिली. पूण ओरंबाक तान अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपले पोतनीक आपणाक अविश्वासी जाल्ल्या म्हूण न्हय पूण दुसऱ्या कसल्याय कारणाक लागून तिका सोडून दीत आनी दुसरे कडेन लग्न जायत तो पोर्दुबार करता. शिसांनी ताका म्हणलें, बायल येताय घोवाची गोत अशी जाली जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें. पूण ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें उतर मानून घेवंक सगल्यांच्यान जायना. बगोर हें देव देणें मेळ्ळां तांच्यानूच. आवयच्या कुसव्यांतान इजडे जल्मले आसात आनी मनशांनी केल्ले इजडे आसात. आनी सर्गीच्या राजाक लागून आपणाकूच इजडे करून घेवपी आसात. मानून घेवंक जाता तांणी हें मानून घेवचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आनी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, the world is full of suffering and hardships. सगळ्या संवसारान तोरीक मनीस कसले ना कसले तरेन एके भाशेन अवघडायो कठिनाय खोस्ट जिवितान अनुभवता. आमचे मदें कोणूय आसत काय जो म्हणूंक शकता, म्हज्या जिवितान म्हाका कसलेच अवघड येवना, कसलेच कोश्ट हांवें अनुभवूंक ना? म्हाका दिसना आनी कोणूय आसचो ना. कित्याक हे आमच्या जिविताचो भाग. बाबीणानो, संवसारांत मनीस जायते तरेनी एके भाशेन घायाळ जाल्लो आमी पळयता. आनी कशे तरेन काय थोडे घोडे कुडीचे वाटेन घायल जाल्ले आसात, थोड्या घोडी ओत्मीक वाटेन घायल जाल्ले आसात, थोड्यांची घोडी भावना घायल जाल्ली आसात. तरे तरेन मनीस दुखी कोंतेन बुडलेलो आसा. आनी भुणी बाबानो, असले कोंतेन काय हातून बुडलेले आसतना सगल्यांक आमकां एके भाशेन आमी खंय तरी येता तितलो आमी रावता. कोणाचें बरेपण आमी अनुभवूंक रावता. आनी भणी बाबान असले परिस्थितीन मनीस जेन्ना घुस्पता तांकां तांच्या आदाराक वचूंक आमी घोडे रोखडेच एक उपाय कसो वापरता. आनी चडशे आमी हो उपाय आमी घेता. आनी कितें आमी करता काय, आमी घोडे तांकां बूद दिवंक सोदता. वी वॉन्ट टू फॉलो द टेम्पटेशन ऑफ एडवायजींग देम. अशें न्हय, अशें बरें, अशें जाल्यार अशें कशें, अशें करुया, हे भाशेन घोडे आमी आमचें मन घोडापे करून तांकां बूद दिवंक आमी फुडें सरता. घोडे जायते फावटी घोडे आमी बुजवण दिवंक तांकां वावुरता. जावं आमच्या उतरांची घोडे म्हणटाले, ओ इट्स गॉड्स प्लॅन फॉर यू.
ही तुका देवाची उजवण तुज्या जिवितान. इट कुड हॅव बीन वर्स. हें तुका घडलां इतलेंच न्हय, ताच्यान उदीक आनीक कोडे सुबेज तें जावं येतालें. इतल्यानच थोरलें. दीस टू वील पास. हें तुज्या जिवितान आयलां तें पळोवन सोडून वेतलें. ते घोडी तुज्या जिवितांतली वेतली. उतरांतल्यान घोडी आमी तांकां सोडेन तांच्या खाल चल्ल्यांक घोडी आमी बरेपण वांटूंक सोदता. पूण बडी बाबानो, इतल्यानूच गायाळ जाल्ल्याक बरेपण मेळटा काय? जिवितान गायाळ जावन एके भाशेन पेकोणीक रावतल्याक ह्या आमच्या हातूंतल्यानूच पेकोणी लाभता काय? कितें म्हत्वाचें काय? आयज पवित्र सभा भगवंत मॅक्सिमिलियन कोल्बे हाची परब समारंभ. भगवंत मॅक्सिमिलियन कोल्बे हो पोलंड देशांत थंय वावुरलो आनी ताच्या जिवितांतल्यान एके भाशेन आमी देख घेवंक वावरुया. ताणें जायतो बरो वावर केलो. एस्टॅब्लिश्ड अ सेंटर आनी तातूंतल्यान खंय एके भाशेन तो नाझी सरकार आसा राज आसा ताचे विरोध जायते एके भाशेन खंय ते बरयताले. ताचेर एके भाशेन जायत येताले. तांणी रेडिओ सेंटर कडेन देखून खंय घडोवन हाडलो. ताचे वरवीं भाशेन प्रसार तांचे करून वताले. आनी भणी बाबनो, ह्या खातीर नाझी सरकारान खंय तांकां बणकुणींत घातलेले. आनी बणकुणींत ताका वर्सो ह्या जाग्यान ताका ऑस्ट्रीच ह्या जाग्यार थंयसर ताका व्हेलो. हे बणकुणींत आसतना जायते ताचे बरोबर दुसरे असले बणकुणींत आसले. थंय तांकां खंय तो ओतमीक बरेपण वांटूंक वावुरतालो. तांची कुमसारां पाद्री कसो तांची कुमसारां तो आयकतालो. जे उंडो तांकां मेळटालो जो इंग्रजो हाचो उपयोग करून एके भाशेन हांगा हाजीर आसलेल्यांक ह्या बणकुणींत आसलेल्यांक मिसाची बॅट खंय तो संभरमतालो. ह्या खातीर जायतो मारूय ताणें सोंसचो पडटालो. एका दिसा खंय अशें घडलें, ह्या बणकुणींत आसलेल्यांतलो एकलो खंय पळोवन गेलो. आनी जेन्ना ह्या कॅम्पांतले जेन्ना वांगडी एक बणकुणींतलो पळोवन वेता तेन्ना तांचो कायदो असो आसलो, कोणाकूय तांच्या मदल्यांक दे हॅव टू रँडमली चूज 10 पीपल. 10 जाणांकूय ते वेंचून काडटाले आनी 10 जाणांक वेंचून काडून तांकां ताचे सदी मरण फावो करताले. आनी म्हणी बाबनो, ह्या असल्या रणांत ह्या 10 जाणां मदीं एकलो वांगडी फ्रांसिस हो वांगडी आसलो. आनी वांगडी खंय सगळोच थतालो, सगळोच एके भाशेन फुगार जातालो. आनी कितें काय, कित्याक ताका मरूंक नाका आसलें. ताका मरूंक नाका आसलें कित्याक ताची फामील आसली, ताका बायल आसली, ताची भुरगीं आसलीं आनी ह्या बायल्यान भुरग्यां पासत तो जिवंक सोदतालो. ह्या मनशाची भावना हो याज्ञीक भाव मॅक्सिमिलियन कोल्बे ओळखून घेता. ह्या मनशाचे रेपण एके भाशेन तो ओळखता आनी ताच्या जाग्यार आपूण मरूंक तो फुडें सरता. पण बाबनो, कितें उलयता काय, खरेपणीच दुसऱ्यांक बरेपण दिवप म्हणजे गायाळ जाल्ल्यांक आमी थोयळा दाखोवप म्हणजे न्हय फकत आमच्या उतरांतल्यानूच पूण आमच्या कोरण्यांतल्यान तांकां आमी सांगात दिवंक जाय. दोयाळाय म्हळ्यार दुखयलेल्यांची दूख आमी ओळखप आनी तांकां आमचो सांगात दिवप. टू कम्फर्ट द अफ्लिक्टेड आमी तांचे बरोबर तांकां आमी सांगात दिवची गरज. पण बाबानो, हे आयज आमी ह्या वाचपांनी पळयता. आयचें पयलें वाचप आमी घेवया. एजिकेल प्रवादी आमकां हे वाचपांत एके भाशेन हे पोरजेची खबर सांगता. आनी पोरजेन कितें केल्लें काय, ही पोरजां देवाक ती अविस्वाशी जाल्ली. दुसऱ्या देवांक ताणें आपले देव करून घेतलेले, तांकां एके भाशेन ते सरपटलेले. तांच्या जिवितांतल्यान देवाक तांणी पयस केल्लो. देवान तांचे खातीर आपलें बरेपण दाखोवंक ताणें ताचे प्रवादी पाठयलेले. हे प्रवाद्यांक तांणी एके भाशेन न्हयकारले, तांकां तांणी दुमाळो दिलो.
आनी असल्या हातूंतल्यान तांच्या जिवितांत हे परजेक जेन्ना तांच्या जिवितांत वायट येता, जेन्ना ते संकश्टांत सांपडटा, जेन्ना तांच्या जिवितांत एके भाशेन हे वायट येता, हे परिस्थितीन देव तांकां आपलो सांगात दिता, देव तांच्या बरोबर रावता, तांकां एके भाशेन बरेपण मानता, हे परजेची तो निगा घेता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता तुवें तर जेजू लागीं विचार कोत्तात कोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता म्हणजे लोक मोडणे विशीं ताका एके भाशेन प्रश्न ताचे मुखार घालतात आनी जेजू तांकां जबाब दिवतना म्हणटा गो आनी बायल ती एक जे देवान जोडलां ते मनशान मोडून हाय. म्हणजे कितें सांगूंक सोदता काय, जो एकवट एके भाशेन बांदलेलो आसा तो तोडचो न्हय. जेन्ना घोव बायलेचो एकवट तुटता तेन्ना कुटुंब घायाळ जाता. जेन्ना घोव बायलेचो एक भाशेन एकवट सुट्टा तेन्ना कुटुंब घायाळ जाता. तशें म्हणुया जेन्ना एका झाडाचे एक खांदो आमी काडटा, ते कुशीन काडटा तेन्ना तें झाड आनी तो खांदो दोनूय घायाळ जाता. तेच भाशेन हे कुटुंबाचे घडटा म्हूण जेजू दाखोवन घालता. त्या पासत म्हणटा एक कुटुंब एकवटान सांबाळूंक घोव बायलेच्या बरेपणान एकामेकाक सांगात दिवन दोगांयनी एकामेकाच्या बरेपणान वांटो घेवन दोयाळ बोयाळ करण्यांतल्यान हें बरेपण तांणी जिवितान सांबाळूंक. आमकां बऱ्या समारितानाची वपार पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा आनी तुवें कितें सांगता काय जेजू शेवटाक तो म्हणटा वच आनी तुवें तशेंच कर, गो एंड डू लायक वायज. ह्या कितें सांगपाक सोदता काय तातूंतल्यान जेजू आमकां म्हणटा जशें बऱ्या समारितान आपल्या जिवितांत केलें तशे भाशेन आमी घायल जाल्ल्याक एके भाशेन लागीं सरूंक जाय. तांचें दूख एकूण घेवन तांकां एके भाशेन बरें धरून आमच्या जिवितांतल्यान तांकां बरेपण वांटूंक जाय आनी भाशेन दोयाळ बोवाळ जावन देवाचें बरेपण तांकां आमी दिवची गरज. तर भणी बाबानो ह्या मनशाक लागीं सरून ताणें ह्या घायाळ जाल्ल्याक आपलो हात लायलो आनी ताच्या जिवितान ताका बरेपण हाडलें. आयज आमी एके भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान भागवंतरावकीची नोवेना आमी सुरू करतना आयज हो निश्चय हो निर्णय आमच्या जिवितांतल्यान आमी घेवया. आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबांत आमच्या समुदायांत वा आमची गोडे इश्टा मित्रां जायतीं जाणां तरे तरेन गोडे घायाळ जाल्लीं आसात. न्हय फकत कुडीचेच वाटेन तांचे गोडे जायते जिविताचे गोडे टेन्शन भार तांचेर पडलेलो आसा. जायत्या वाटांनी एके भाशेन तीं घायाळ जाल्लीं आसात. असल्या सवें आमचो हुस्को अदीक वाडोवया. पयले सुवातेर भाग्यवंत मॅक्सिमल कोल्बे भाशेन तांचें दूख आमी ओळखून घेवया. तांचें दूख आमी ओळखून घेवया आनी हें दूख तांचें ओळखून घेतल्या उपरांत आमी तांकां लागीं सरुया. लागीं सरून तांच्या दुखांत एके भाशेन तांच्या जिवितान आमी वांटो घेवया आनीक तांच्या वांटो घेवन आमी तिसरे सुवातेर घोडटा ते भाशेन कसलेय ल्हान वाटेन तें जावं घोडटा ते भाशेन आमचो सगळो आदार आमी करूंक वावरुया. हे भाशेन जिवितांतल्यान आमी करूंक आयज हो आल्तारार येतलो जेजू आमकां जणेकल्याक उलो करता आनी तोच जेजू आमकां म्हणटा तुमची मोगाची तुमची लागशिल्ली तुमी वळखतात ती तुमकां लागीं आशिल्लीं घायाळ जाल्लीं आसात तांकां लागीं सरात आनी तांच्या जिवितांतल्यान तांकां बरेपण वांटूंक वावरात. होच जेजूचो उलो आयज आमकां वच आनी तुवें तशेंच कर. ह्या वेळार आमच्या काळजा मनान जायते आवडे अंतरेक आसात. हे सगळे आमच्या काळजाचे आवडे एकठांय करून आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया.
आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी यादनिकांनी आनी हेर मुणयाऱ्यांनी आपलो ओत्मीक वावर करतना आपल्या शेलया सोवे अदीक करून जिवितांत वेगवेगळे तरेन घायल जाल्ल्यांक अदीक नेट आदार आनी सहकार दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Dunia deva, आयकम सोतारो, मुक्ती पोळान मारतावलो. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेच्या गरजे आकांता वेळार आपल्या दोयाल करुणेंतल्यान सेवा दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Dunia deva, आयकम सोतारो, मुक्ती पोळान मारतावलो. जायतीं आमची भाव भयणां ओत्मिकतायेन घायल जालेलीं आसात. कोणाचो आदार सहकार ना जावन जिवितांत सांडल्यांत. आमी जण एकल्यान तांचे पासत मागून आमचो आदार सहकार दिवन दोयाल करुणेंतल्यान जेजूक साक्षी जावंक वावरूंक बापा लागीं मागुया. Dunia deva, आयकम सोतारो, मुक्ती पोळान मारतावलो. आयचे पयले नोवेन करतल्यांक आनी नोवेनाची मांडावळ करतल्या चोपडे वाड्यांतल्या भावा भयणांक सांत रोकाच्या मोजोतीन कुडी आत्म्याचे भलायकेन भरून आनी पेस्त पिडेंतली पयस दवरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं खालतिकायेन मागुया. Dunia deva, आयकम सोतारो, मुक्ती पोळान मारतावलो. भोव दोयाल बाबा आमची केलीत मागणी ह्या वेळार तुजे मुखार आमी दवरल्यान आमच्या जिवितांतल्यान आमी दोयाळ जावंक आनी आमचें बरेपण दुसऱ्यांक विस्तारूंक आमकां सदांच आयती कोर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भेटवणे वेळार आमी गायन करुया C20. Kalwaraco hoją, onot bapa, wyliczyr porod, ata zata. Tu sos mogar pun, to bedojta, taka ek wota, ek rozmata. Mogar bapa, doyar nodrin, i betoni, manon tunge, i betoni, manon tunge. म्हज्या भयणी भावांनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. बाबा आमची देणी तुका भेटयतना खालतेपणी आमी मागता. भगन मॅक्सिमिलियन मारयेची देख घेवन आमच्या जिविताचें समर्पण दिसपट्टी करूंक आमकां आदार दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. आणि तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या जण एकल्याच्या फायद्याचो. भगत मॅक्सिमिलियन कोलबे तुज्या भक्ताच्या मनांक ही परब समर्पण तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय.
देखून देवदूता आनी भक्तांक सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायत हांव. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भोगला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुखवेचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बक्षणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारो उठयलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bhavataso good purgotu hya. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरुता, तुझे पुनर्जीवन पर आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी ऑत्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उडगास करता आनी हो जिवितात सुंडो आनी सरभणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत चेवतल्या महासमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेडे आमच्या गोंवली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा कुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जालेल्या आनी ह्या गांवांची येतल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खेरीतपणी आज दिन वासणेचें बलिदान भेटयता स्नेहाकार दोज तांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. आयज जे मांडावळ करता चपडे समुदाय, ह्या समुदायांतल्या दर एकल्या वांगड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती बागेन झुजे तिच्या पोथी, बागेन झुजे वाज, बागेन फ्रांसीस शावेर, पदवास बागेन दांतन, बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पदवेदार बापाक सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सुरवंडरान जेजून आमकां शिकवयल्या तीच आज्ञा मनान धरून
ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थून धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सरभंडारा जेजू क्रिस्ताच्या चेण्याक आमी बरो मातशें नोंदरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलो दिन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजपुरवी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक हासत्या तोंडान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती. वस्तो देवाचो मेंढरो जाणें गायाळ जाल्ल्या समय आपलो किरीत हुस्को दाखयलो आनी तांकां पेखोणी फावो केली. ह्याच जेजूचें उदारपण आमी ओळखून दिसा दिसपट्टी जिवितांतल्यान दोयाळ जावंक तोच आमकां आपयता. ह्या शिडीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यान आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. पोमिनाच्या वेळार आमी गायन करुया D9 पेज 51. एक तुझी आज्ञा आमकां, तुवें आमचो मोग केलो, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो. एक तुझी आज्ञा आमकां, तुवें आमचो मोग केलो, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो. बापान तुजो मोग केलो,
तसोच आमचो केलोय तुवें बापाच मोगान तूं रावलोय तशीच आमी तुज्यान रावची एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगचो प्रार्थया सुम्या जेसू तुज्या कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय जशें बागेवंत माक्सिमिलियन मारयेचें काळीज ह्या पवित्र जेवणान प्रेतीमोगाच्या उज्यान पेटले तशेंच आमचीं काळजां त्याच मोगान पेटून वचूं ह्या आमी तुजेच नांवीन तुजे लागीं मागता जेजू जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. आयच्या दिसा पयल्या नोवेनाची मांडावळ केल्या सगळ्या वाचपाची मांडावळ चोपडे समुदाय ह्या समुदायांतल्या वांगड्यांक आनी ही मांडावळ सांबाळटल्या सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा.
फाल्यां नोवेनाचो दुसरो दीस विशय जावन आसा देवान आमकां स्वतंत्र जावंक आपयल्यान मांडावळ करूंक बाटीर समुदाय. भाव भयणांनो, आमचो खेरीत तुमकां उलो पादवीगार आनी डिखन तुमकां आमी खेरीत उलो करता. जाता ते भाशेन ह्या दिसांनी हो नोवेनाचो वेळ दर एका कुटुंबान खेरीत हो वेळ दिवचो. जाणां जायतीं तुमी युट्यूबार तुमकां मेळटा, जायत्यांनी वांटो घेतात. मागतलो आसलो दर एका कुटुंबांत ह्या एक भाशेन मिसांत हे भेटेंत वांटो घेवचो. ह्या सवलती वरवीं आमच्या आख्खेच मोजेच्या समुदायांतल्या दर एका कुटुंबांत ह्या हातूंत वांटो घेवचो. आनी अदीक करून ही पेस्त पिडेचो हो आमचो पातून जो एक भाशेन आदार दिता. ही संवसारांत पेस्त पिडा लागू जाल्या आनी आमच्या मोजेंतूय जायत्यांक एके भाशेन ही पिडा लागल्या डस. हातूंतली आमकां वाटावंक सगल्यांक खेरीत मागूंक आमी हो एक मनाचो आमचो निर्णय जावनी. तस मागतलो आसलो सगल्यांनी एक सॅक्रिफायस करचो आनीक दर दिसा ह्या नोवेना आनी भेटेंत वांटो घेवचो म्हूण आमी मागता. आमच्या देखेनान जायते एक भाशेन प्रयत्न केल्यात. तुमकां हे पावूंक जायत्या मोबायलांतल्यान तुमकां ते पाठयतात जे पिक्चर्स. तेच बरोबर ह्या सांताचे थोडेशें ल्हानशें जिवीत घालून, तेच बरोबर जे समुदाय जे मांडावळ करची आसा ती हे थोड्या तरणाट्यांच्या आदारान आमच्या दिखनान हें तयार केलां. तुमकां जेन्ना जांकां तुमकां पावतात तेन्ना मागतलो आसलो सगल्यांक तुमच्या समुदायाच्या वांगड्यांक एक एक कुटुंबाक हें पावोवंक तुमी प्रयत्न करचो. हे वरवीं ह्यातूंतल्यान ह्या भगवंताची ओळख ल्हान ल्हान थोडेन आमी ओळखूंक पावतल्या आनीक अदीक ताच्या वांगडान वाडूंक ताचें बरेपण, ताचे गूण, ताचे शेगूण ओळखून आमी दुसऱ्यांक हें दिवंक पावतल्या. मागतलो आसलो हे जांकां जेन्ना तुमकां पावता, तुमकां मोबायलार येता तेन्ना तुमचे जे कॉन्टेक्ट्स आसात तांकां ते फॉरवर्ड करचे आमचे मोजेच्या वाठारांत ह्या वांट्यांत अदीक करून. हे तुमकां तुमी करचें म्हूण मागता आनी तुमकां सगल्यांक आदींच फुडें देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Sarok bokta doyada Oiza oiza nirmola Sarok bokta doyada Oiza oiza nirmola Devalagi magon mogara Devalagi magon mogara Nivaram chevini soroi pida Devalagi magon mogara Devalagi magon mogara Nivaram cheveni sorvoi pida